पारशा खाजनांचे खारे उदक लोकांच्या शेतात रिगून थंयच्या लोकांची शेतां पिड्ड्यार जाल्यात। थंय जो बांद बांदला ताचो थंयच्या शेतकऱ्यांक कांयच फायदो ना म्हूण थंयचे शेतकार सांगतात। सरकारान शेताचें पीक सांबाळपाक शेताची राखण करपाक पावलां उखलची म्हूण मागणी शेतकार करतात। अर्डेक्सको खातीर पारशेच्यान विलास आरोलकर। फायद्याक लागून तो फायदो कांयच ना। ही आमचे पडण एक दोन तीन पडणी आहात। तीन पडणी बांदून ना, बांद बांदच्या पयलीं पडणी बांदपाक घातले ते बांदूंक ना। बांद पयलीं बांदलो, खारा पाणी सगळं आता भितर येता, दिसता हे बघ सगळं। ही पडण मेन, पण आनी एक पडण वरी एक हा। शेतकऱ्याक हेचो कांयच हे ना, बेनिफीट कांयच ना, म्हणजे शून्य मेळटा हेचो। हो शेतकऱ्यांक बांद बांदूंक ना असो तरी आमकां तरी शेतकऱ्यांक तरी दिसता ते आपल्या खातीर फायदा लागून कोणी तरी बांदलो आसतलो बांद, अशें तरी आमकां दिसता। म्हणजे शेतकऱ्यांक हे कांयच बेनिफीट कांयच मेळना हेचो। हो एक बांद बांदूंक हो, तेचे आनी एक बांद बांदूंक हो, तसो बांदूंक हो, ते बांदूंकच ना। शेतकऱ्यांक म्हणटा कांयच मेळना हेचो, शून्य। बांद बांदला न्हू, हो बांद शेतकऱ्यांक लागून बांद बांदलोला। मेन म्हणजे ही पडण हो बांद पयलीं बांदूंक हो, बांद बांदूंक हो पयलीं। ताका लागून ही दारां माणसाची ती उक्ती उरतात, त्या पाणी कसं येता ते आमकां काय खबर ना। आनी तेच्या म्हणून सगळी शेतां ही नाशादी जाल्लेली आसा सगळी, कित्या एकरांनी जमीन ही गेल्लेली आसा शेतां, शेतकऱ्यांची बुडलेली आहा। ताका लागून सरकारान कांयतरी हेचो निर्णय घेवपाचो आनी कांयतरी स्टेप घेवपाची। ही शेतां आमची सगळी खारसाणीन पिड्ड्यार जाली। ह्या खार पाणी भोंवन सगळ्या वयर माडांक तेकला, धरांक मेळना पाणी, शेताक पाणी पावना सगळा। तसोच ह्या बांद बांदलो, बांदाचो आमकां काय फायदो नायचो। आमकां एक पडण बांदून दिल्ली, हो आमची बारीक बारीक आमकां ते कामां आसली शेताची दिल्ली जाल्यार आमकां ते साय उदीक साठवान रावतले आसले आनी शेताक आमच्या लागतले आसले। असो आमकां काय फायदो ना। कमिटी हे मानशे कमिटी ना।